राज्यांतल्यो खंयच्यो वेंचणुको दवरल्यो की सुभाष वेलिंगकर सराचो रोल तितलोच म्हत्वाचो आसता. कांय वर्सां फाटीं ते मूळ आर.एस.एसांतल्यान आनी भाजपांतल्यान मातशे पयस उरले, ते कुशीक रावले. तेंचे एक विशया खातीर ते कुशीक रावले. तरी आसतना तेंचो राजकारणांतलो रोल खूब म्हत्वाचो आसलो. पण आतां जो एक पोस्ट तेंच्या फेसबुकाचेर पोस्ट वाचून दाखयता आनी सरांची हे स्टार्ट करता, इंटरव्यू स्टार्ट करता की तेंचो पोस्ट हा 370 कलम रद्द, श्रीराम मंदिर निर्माण सहयोग, CAA NRC कायदा, गोव्यातील 2 जागा माननीय मोदीजींना दिल्याच पाहिजेत, 404त आपलाही वाटा. सर, ह्या पोस्टा वयल्यान पोस्ट घातलो इतल्यान तुमचो ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनांतलो स्टँड जवळ जवळ स्पश्ट जाता. पण तुमीच सांगा कित्याक तुमकां कितें जाल्लें की 6 वर्सां पयलीं मातृभाशेच्या मुद्द्याचेर आमी संघांतल्यान भायर सरिल्ले. आमी संघांतल्यान भायर सरले आनी भारत माता की जयची स्थापना केली. पण आमी विचारधारा सोडूना, आमी आचार विभाग सोडूना, आमी भगवा ध्वज सोडूना, आमी खंयच्याच प्रकारची प्रार्थना सोडूना. त्यामुळे आमी एज गूड अज संघ स्वयंसेवकूच आसात. ताज्या खातीर कोणाक रिकॉग्नायज करपाक जाय हाजी आमकां अपेक्षा ना, कित्याक निरपेक्ष भावनेन आमी काम करतात. त्यामुळे आमी भायर सरले. भायर सरल्या नंतर त्या हाज्या खातीर एक कोणचो तरी राजकीय पक्ष जाय म्हूण गोवा सुरक्षा मंच स्थापन केल्लो. राजकीय हातूंतल्यान परिवर्तन जाता हाजेर म्हजो अजिबात विश्वास ना. परिवर्तन हें समाजांतल्यान आनी शिक्षणांतल्यान जाता, संस्कृतींतल्यान जाता. पण आमी गोवा सुरक्षा मंच म्हणून स्थापन केल्लो. काही कालांतरान लक्षांत आयलें की हांगा राजकारण जें चल्लां तें पयशांच्या आदाराचेर चल्लां. म्हळ्यार मतदारूय लालची जाला आनी पयशे अदीक कोण दिता, डोनेशनां अदीक कोण कोणाक दिता, ताजेर सामान्य मनशाचें कांय चलचें ना. तुमचे हेतू, तुमचे विचार कितले शुद्ध आसा आनी सात्वीक आसा ताजेर कांय चलना हें लक्षांत आयलें आमच्या. आनी शक्ती कित्याक वगीच फुकट घालया. त्यामुळे आमी गोवा सुरक्षा मंच हो बरखास्त केलो. सगळ्यांचें मत घेतलें ताज्या खातीर आनी सगळे संघ स्वयंसेवक तातूंत आशिल्ले. ते थोडे एक 10% भायल्यान लोक आयिल्ले, तांकांय तें मान्य जालें. त्यामुळे तो भरणो आमच्या कडेन आजून आसा, जो काही अन्य लोक जे ह्या भारतीय भाशा सुरक्षा मंचा खातीर आयिल्ले ते. त्यामुळे मागीर आमी काम नॉन पॉलिटिकल हातूंतलें आमचें सुरू जालें संघा भशेन. आतां त्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंच आसतना जेन्ना लोकसभा इलेक्शन फाटलें जालें त्या वेळाचेर गोवा सुरक्षा मंचाचो स्टँड होच आशिल्लो की लोकसभेच्या निवडणुकीन नरेंद्रजी मोदींच्या हातून कारभारान खंयच व्यत्यय येवपाक जायना. आनी आमच्या खातीर 5 मतां सुद्दां मोदींची फुटपाक जायना. हें अखिल भारतीय स्तराचेर आमचो त्या वेळाचेर. आनी म्हणून काही जाणांनी रिडिक्युलूय केल्लें आमकां. म्हळ्यार हांगा तुमी भाजप विरुद्ध आनी थंय भाजपाच्या बरोबर अशें कशें काय म्हणून. हांवें सांगलें तें वैचारीक हें म्हणून तो स्टँड. त्यामुळे तो स्टँड आमचो बदलूंक ना. पण आज आमकां आनी कितें दिसता जाणा की मोदींच्या सरकारची केन्नाच नशिल्ली इतली आज आवश्यकता आसा अशें आमकां दिसता. आनी ताज्या मुळे मोदीजींचे 2 सिट्से कॅन्डिडेट कोण आसा, तो कशा प्रकारे आसा, कितें ताजें आमकां कांय लागना. ज्या अर्थी मोदीजींची ताका संमती आसा ह्या 2 हाका सिटांक, त्या अर्थी आमकां तो प्रस्न आमचो न्ही. आमचो प्रस्न हे 2 सिट्स निवडून येवपाक जाय ही भावना आमी सगळे दवरता. हो स्टँड कोणे तरी आमी घेतला, धोरण घेतला अशें न्हय. खंयच्याय स्वयंसेवकाक जर विचारलें आमचे बरोबर आशिल्ल्या जाल्यार तांचें हेंच मत आसा. त्यामुळे ताजेर कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण जाली आनी कांय ना. त्यामुळे मोदीचे 2 सिट्स हे गोंयांतले खंयच्याय बाबतीन येवंक जाय. ताजें कारण देशाक आज काँग्रेसान अशा सिमेचेर हाडून दवरल्या, वाट लायल्या देशाची. देशाचो इतिहास डिस्टॉर्ट केला. हांगा जणू काय हें पाकिस्तानूच आसा अशा पद्दतीन लांगूल चालन मुसलमानाचें केलां. अतिरेक्या कडेन तांची उठबस आसा. चायना सारकेल्या, पाकिस्तान सारकेल्या आनी खंयच्या देशा कडेन ह्या राहुल गांधी एंड हांचें आज केजरीवालाक धरलो तो जो एक अतिरेकी खरिस्तानचो जो धरला, ताणें सरळ सांगलां, तेन्नाय सांगिल्लें ताणें की ताका फायनान्स जो केलो दिल्लीक जें ताजें राज्य स्थापन केलें, हें जॉर्ज सोरोस, CIA अमेरिकेची, फोर्ड फावंडेशन आनी परदेशांतलो पयसो हें ताका हो तांकां पुरयल्लो म्हणून 133 कोटी रुपया ताका पुरयल्ले म्हणून.
त्यामुळे सरकार जें हाडलें पळय ते अशे विकले वचणारे लोक जे आसा तांच्या हातून भ्रश्ट लोकांच्या हातान दिवच्या पेक्षा मोदीन सारकिलो इंडिविज्युअल जाका स्वताचो संसार ना जाका आपली खंयची तरी लौकीक म्हत्वाकांक्षा ना आनी आज ताजें आमी वागणूक जर पळयली म्हणजे वैयक्तीक पळयली राजकीय पळयली आनी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पळयली जाल्यार मोदी शिवाय पर्याय ना ह्या देशाक अशें दिसता त्यामुळे केवळ निवडून येवं जायना मोदी हो 2/3 मेजॉरिटी म्हणजे 404 हें ताका पडपाक जाय अशें आमकां दिसता आणि त्या दृश्टीन हो जो पोस्ट जो आसा पोस्टान तुम्ही अशें मेन्शन केले 370 CAA राम मंदिर त्यो गजाली तुम्ही मेन्शन केल्यो हय त्योच आसा त्यो अनेक आसा तशी एक यादी आसा तेच सांगपाक मोदी सरकार वयतलो आयले नंतर तुमची एक यादी असली म्हणजे तुमची इच्छा आसली RSSan जेन्ना असले तुम्ही की ह्यो गजाली जावपाक जाय त्या ती सरकार येवपाक जाय की ना अशी हें आसली तुमी एक एक गजाल कंप्लीट जाता एक गजाल कंप्लीट जालें ते दिसलें आमकां खंयच्यो इनकम्प्लीट उरल्या ना इनकम्प्लीट बऱ्योच गजाली उरल्या एक जें आसा की घटनेंतलें ज्या कलमान्वये हिंदूंचे धार्मीक शिक्षण दिवपाचें हें काडून घेतलां कलम 28 हे घटनेंतल्यान हें करपाक जाय म्हणजे हातून अधिकार काडून घेतले तातूंत सुदारणा करपाक जाय आनी 30 कलम जे आसा तातूंतल्यान हिंदूंक मुसलमान आनी क्रिश्चनांक धार्मीक शिक्षण तांच्या इन्स्टिट्यूटांनी दिवपाचो पूर्ण अधिकार आसा आनी दुर्दैवान ते सरकारी पयशाचेर जगतात म्हणजे ह्या मुल्ला मौलवींक पगार दिलो वता काँग्रेसच्या राज्यांनी हे अशा पद्दतीचें सगळें हें जें आसा तें चालू आशिल्लें तर अशे काही बदल जे आसा दुसरें काही गजाली अश्यो आसा म्हणजे 200 कायदे अशे आसात देशान जे ब्रिटिशांच्या काळा वयले आसात ते भारत सरकारान इतल्या वर्सांच्या काळान काँग्रेसान ते बदलूंक ना ते बदलपाची गरज आतां अमित शाह गृहमंत्री जे आसा तांणी व्यक्त केल्या 200 कायदे अशे आसा म्हणजे त्या वेळाचेर आमच्या देशांतले नेते जे आशिल्ले लोकमान्य टिळक समजा तांकां डील करपाचो जो कायदो आसा देशभक्तांक तोच कायदो आज सुद्दां लागू आसा हें दुर्दैव आसा त्यामुळे अशे अनेक कायदे बदलपाचे आसा आनी ताका काँग्रेस आनी ओपोजिशन जर आयलें जाल्यार तें जावंक दिवचें ना ताणें आतांच सांगलां गोहत्याबंदी आसा हो विशय हो देशभर जावपाक जाय अशें आमकां दिसता अनेक राज्यांनी CAA कायदो आसा हाचें पालन सगळ्या राज्यांनी करपाक जाय अशें आसा CAA म्हणजे भायर जे आमचे हिंदू जे आसात ख्रिश्चन आसात बुद्ध आसा जैन आसा सीख आसा हांचे ससे होलपड जाता मुस्लीम कंट्रीनी 3 देशांनी या बांगलादेश पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तान तांची पर्संटेज खलास केल्या काबार केल्या बलात्कार जाल्या तांचेर किडनॅपिंग चलना बायलांचे ती हिंदूच बायलां ती हांगाच्यान सोडून गेली थंय रावताली न्ही सबंद देश एक आशिल्लो म्हणून तांचें जर अशें निसंथन आनी निखंदन जर जाता जर आसत जाल्यार तांकां ह्या देशाचे नागरीक म्हणून येवपाचो पूर्ण अधिकार आसा मुसलमान हे मेजॉरिटी आसा तांच्या मुस्लीम कंट्रीज ह्यो सगळ्यो डिक्लेअर्ड तांचेच देश ते त्यामुळे हांगा जे लोक रडटात आनी जे हें करता विरोध करतात ते त्या देशांतले मुस्लीम हांगा येवचे म्हणून रडटात ते त्या देशांतले मुस्लीम आंबेडकर धांवडोवंक सोदतालो सगळ्यांक आंबेडकरांचें म्हणणें आशिल्लें शेवटचो मुसलमान पाकिस्तानान आनी शेवटचो हिंदू हिंदुस्तानान आसच्या पयलीं फाळणी करूं नाकात म्हणून कित्याक धर्माच्या आधाराचेरूच जाला म्हणून आनी हांगा धर्माच्या आधाराचेर हें जाल्लें आसून सुद्दां हिंदूंचो छळवाद काँग्रेस गव्हर्मेंटान सत्तेर आयिल्ल्या पासून नेहरू पासून ते आतां पर्यंत तांच्यांनी केल्लो आसा हें आमी भोगलां सगळ्यांनी आणीबाणीचें जेल हांवें भोगलां म्हज्या कुटुंबान भोगलां आमच्या संघ कार्यकर्त्यांनी भोगलां सगळ्या कडेन त्यामुळे आमकां दुसऱ्यांनी सांगपाची गरज ना भायर व्यक्ती स्वातंत्र्य आनी कितें कितें तें कोण जेलान वचूंक ना ताचें रक्षण करपा खातीर संघ कार्यकर्तो जेलान गेला हांगा देशान जसो गेलो तसो हांगाय गेला लोकशायेची प्रस्थापना जी जाली जनता पार्टी जें गव्हर्मेंट आयलें हांगा ताज्या फाटल्यान संघ पूर्णपणे खडो आशिल्लो नानाजी देशमुखांच्या फाटल्यान आनी जयप्रकाश नारायणाच्या फाटल्यान त्यामुळे आमची धारणा बदलूंक ना आमची धारणा तीच आसा त्यामुळे मोदींचें हें जें आसा हे दोनूय सीट्स हांगा येवपाक जाय सो दॅट गोवा कॅन कॉन्ट्रिब्यूट व्हेरी डिसेंटली तुमी ओपनली काम करतले त्या खातीर ना तो काम करतलो काय एक कशें आसा तें सांगता त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक सामान्यता हें सरसकट न्हय सामान्यता म्हणलां हांवें जो पर्यंत भारतीय जनता पार्टी ध्येय धोरणा खातीर ज्या जन्माक घातली तिका ती पाळटा तो पर्यंत कांय प्रॉब्लेम ना
ती पाळिना जाल्यार संघाचो खंयचोच आनी खंयचोच राष्ट्रवादी तांकां बांदील ना. दे आर नॉट अवर सुपिरियर्स. BJP इज नॉट अवर सुपिरियर. आमचे कॉन्शियन्स जे आसा ते आमचे सुपिरियर. आनी त्यामुळे आमी त्या वेळाचेर निवडून हाडले न्ही. पर्रीकाराक हांगा निवडून हाडलो, आउट ऑफ शून्य निवडून हाडलो. संघ कार्यकर्त्यांनी हय उत्स्फूर्तपणे हें सगळें केलें. तांकां सांगचें पडलें ना, आदेश काडचो पडलो ना, अशें कांय ना. त्यामुळे संघ कार्यकर्त्यांक फ्रिडम आसा जें कितें करतले ताच्या संदर्भान. आनी फुडें कशें चलता हे निवडणुकीचें हें सगळें हें पळयतले आमी. आनी आमी कितें तरी भुमिका ह्या हातूंतल्यान म्हणजे भुमिका एक वैचारीक जालीच आमची, मोदींक फूल सपोर्ट हो. पण त्या संदर्भान हें घडोवन हाडपाच्या दृश्टींतल्यान कितें करपाचें जर आसा जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. आमी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून केन्ना भायर सरनात. तुमच्या लेवलार पण आमच्या लेवलच्या व्यक्तिगत पातळीचेर जें कितें करपाक जाय हे 2 सीट हांगा येवपा खातीर आनी मोदींचें गव्हर्मेंट करपा खातीर ते आमी करतले. मोदीचे गव्हर्मेंट करपा खातीर तुमी तेंको दिता, ओपनली सपोर्ट करता. पण जे राज्यांतले विशय जो माध्यम विशय थंय खंय तरी डायल्युजन जाता, थंय डायवर्जन जाता अशें दिसता ना. आमकां दिसना. आमकां वैचारीक डायवर्शन जाता अशें दिसना. कित्याक हांगाचो जो भारतीय जनता पार्टी आसा ताणी जो पर्यंत इंग्लीशचो ग्रँट बंद करिना तो पर्यंत तो प्रश्न सुटना. आनी वी आर वॉचिंग वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग. केवळ घोशणा दितात हिंदुत्ववादी आनी प्रत्यक्षान हिंदुत्वाचे निर्णय घडटा अशें जर करूंक लागलें जाल्यार चलचें ना न्ही. मागीर आनीक इश्यू येतले ज्याचेर आमकां जनतेच्या फाटल्यान रावचें पडलें. एक इश्यू आसा तो म्हणजे विजयादुर्गाच्या देवळाची जागा जी आसा सांकवाळची ती 1983 वारसा स्थळ म्हणून डिक्लेअर केल्या. थंय चर्च घुसल्या आनी ती जागा बळकावपाचें सगळें केलां चर्चीन. पयले फावट ह्या सरकारान गेले 11 वर्सांनी मनोहर पर्रीकारा पासून ते आतां पर्यंत केन्नाच ताणें विचारूंक ना थंय कितें जाता, कितें चल्लां, थंय इन्स्पेक्शन केलें कांय करूंक ना. सुभाष फळदेसाई हाणें थोड्यो आशा आमच्यो पल्लवीत केल्या म्हणजे अबावट जस्ट हें जस्टीस म्हणजे कोणाक उपकार करूं ना ताणें पण जस्टीस केल्या. ताणें पयले फावट हाज्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा तर्फे थंय हें घडोवन हाडलें, इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें. आनी तातूंत चर्चीन कशी हडपल्या ही जागा आनी कशीं इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां केल्या हें वयर आयलें. हो एक आमचो डिमांड आसा. आमी ही गोंयची अयोध्या करपाक सोदतात. अयोध्येन जें राम मंदीर उबें रावलें तें सरकारा खातीर रावलें ना, तें जनते खातीर रावलें. 7 लाख कारसेवक जेन्ना देशभरान गेले आनी जेन्ना कारसेवकांचेर भाजपचें फुडलें अवलंबून आसा फुडार अशें जेन्ना दिसलें तेन्ना पूरक आनी पोशक वातावरण निर्माण जालें. आमकां कदाचित आमी नको इलेक्शन पर्यंत आमी कांय करचें ना पण निवडणुकी नंतर जर अशा प्रकारचें लांगूल चलन ताणें आदित्यनाथ मोदींचें उदाहरण घेवचें. शर्मा हे काँग्रेसांतल्यान आयिल्ले भाजपाक पण आज ते योग्य पद्दतीन करतात. ते अन्याय करिना मुसलमानाचेर आनी क्रिश्चनाचेर पण अवास्तव तांकां तकलेर बसप हें चल्लां पळय. जियाद सहन करप, तांची सगळीं षडयंत्रां सहन करप जें आसा हें ते सहन करिनात. ताजो आदर्श ह्या गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान दवरचो अशें आमकां दिसता. ते इश्यू बेस्ड ठरतलें कितें जें आसा तें. GSM गोवा सुरक्षा मंच डिजॉल्व करून भारत माता की तेजें काम म्हणजे लक्षांत येना पूण कशें काम चल्लां. संघाचें काम पयलीं लक्षांत येनाशिल्लें. संघ केन्ना हाजेर आयलो भारतीय जनता पार्टी वच शून्य न्हय ती एकदम 4 आमदार ताचे आयल्या बरोबर चर्चा जाली न्ही. मागीर ताच्या फाटल्यान कोण आसा संघ केडर असो तें हें सगळें चर्चेक येवंक लागलें. त्यामुळे संघाचें काम जें आसा तें शाखा चलोवपाचें काम. त्या शाखेंतल्यान राष्ट्रवादी नागरीक तयार जाता, ताजी कुटुंबां तयार जाता, ताजो पेरिफेरल ग्रूप तातूंतल्यान तयार जाता आनी तो ह्या कार्यकर्त्यान लिडरान 1000 रुपया दिले काय ताज्या बरोबर गेलो आनी त्या लिडरान 2000 दिले काय ताज्या बरोबर असलो कार्यकर्तो बाजार बुणगो कार्यकर्तो हो संघाचो कार्यकर्तो न्हय. त्यामुळे आमी आसा ते सगळे संघ कार्यकर्तेच न्ही. तर त्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा न्ही तें आमी जाणा न्ही. सरकार उडोवपाक आनी पाडपाक जाणात आमी. आनी त्यामुळे म्हणजे 2 आंदोलनां जीं जालीं तातूंत पडलेंच न्ही गव्हर्मेंट. 13 सीट्स निवडून आयले न्ही फक्त भाजपाचे. म्हणजे इट वॉज डिफीट फॉर भाजपा. लिगली भाजपा वॉज नॉट इन पोजिशन टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. आमी अशें मानतात की तुमी जेन्ना लोकाकांक्षा
जेन्ना हें करतले पायदळीत उडयतले तेन्ना ताजी फळां तुमकां भोगचीं पडटलीं. आज आमी मानतात की परिवर्तन जाल्लें आसात आनी आसात अजून वेळ आसा न्ही. आनी त्यामुळे आमचें हें आसा आमी गव्हर्मेंटा कडेन हें केलें की हें सोडचें ना ह्या हाजेर हो विशय सोडचे हय हो विशय हो आमकां गोंयची अयोध्या ही करपाची आसा. अयोध्येक 500 वर्सां लागले. वी डू नॉट नो वॉट वील हॅपन आनी तातूंतल्यान कोणाचें कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. त्यामुळे ही परिस्थिती आमचेर हाडची न्ही. तुमी जर भारतीय जनता पार्टीचे विचार हाजेर जर आधारीत जर आसा जाल्यार देशाच्या दृश्टींतल्यान म्हणजे पोर्तुगीजांनी देवळां खणलीं हें समजूंक शकता. आतां तुमी जिवंत आसतना आनी तुमचें राज्य आसतना आनी 4 इंजीन पंचायती पासून ते वयर पर्यंत सगळें आसतना तुमी जर अशा प्रकारचें जर घशान घालपाक लागले आमची देवळां आनी आमच्या देवळांच्यो जागा जाल्यार कोण टॉलरेट करतलो. मिंदे कोण टॉलरेट करता तांणी करचें. स्वाभिमानी लोक ते स्वयंसेवक आसूं किंवा आनी कोण ते सहन करचे ना. पण तुमची अपेक्षा BJP कडल्यान वा सरकारा कडल्यान हें जावपाचें म्हणून आतां आमी जर BJPचो MLAs पळयले लिडर्स पळयले जाल्यार जे लिडरां अगेन्स्ट झगडटाले BJP ते सगळे आतां भाजपान आहात. तुमचे जे माध्यम प्रश्न निर्माण जाले ते तेन्ना काँग्रेसीन आसले काँग्रेस सरकार ते सगळे आतां हेवटेन दिगंबर कामत म्हणा महावीर म्हणा सगळेच लिडर हेवटेन पावल्यात. तेंची संख्या भाजपा भितर आमदाराच्या विधानसभे भितर भाजपाच्या सिंबलाचेर तेंची संख्या चड आहा. तितून कशें हें सगळें जावपाक शकता. कितें आसा तें कशें जावपाक शकता. ज्या अर्थी तांणी भाजपाक घेतल्या त्या अर्थी एकदां बाब सदानंद दानवडेन सांगलां न्ही आतां तांचें परिवर्तन जालें म्हणून हृदय परिवर्तन. तें हृदय परिवर्तन जें आसा आनी वैचारीक परिवर्तन आमी आयुश्यां लोकांक जेन्ना संघान हाडटात त्या वेळाची सगळीं 100% बदलता तशें ना ती संघाचो स्वयंसेवकूय भायर वचूंक शकता ह्या विचारांच्या 1%. पण इतलें सगळें करून सुद्दां अशें जर करता जाल्यार केवळ राजकीय स्वार्था खातीर आयिल्ले लोक कितें करतले आमकां कांय खबर ना. कदाचित जादूची कांडी हांचे कडेन जर आसली आमकां ताचो कांयच प्रस्न ना. शेवट कितेंय जर जालें जाल्यार पार्टी हॅज टू सफर न्ही. पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल. फाल्यां हांगा जर राष्ट्र विरोधी काही गजालींक पाठिंबो दिता अशें खंयचेंय सरकार ते खंयचेय कोणाचेय गव्हर्मेंट आसूं न्ही जाल्यार ताका भोगचीं पडटलीं न्ही फळां. ताचो विचार भारतीय जनता पार्टीन करचो आनी करतली अशें दिसता. ज्यो बऱ्यो गजाली केल्यो पळय प्रमोद सावंतान ताज्यो आमी तरेतरेच्या फोरमा वयल्यान अभिनंदन केलां ताजें आनी मागीर पळयलें की अभिनंदन केलें पण त्यो गजाली जावंकूच ना अशेंय पळयलें मागीर. आनी तें वेळोवेळी आमी लक्षांत हाडून गेल्या ही गजाल तुवें बरी केल्या अमूक गजाली बरी केल्या. काही गजाली ह्यो इम्प्लिमेंट करूंक शकले नात. शाळांक सगळ्या क्रांतिकारकांची नांवां दिवपाची हें जें आशिल्लें हें फेल जालें. ताचे कारण समाजान हांचे कार्यकर्ते पावले ना. भारतीय जनता पार्टीचे तळागाळांतले कार्यकर्ते फेल्ड गव्हर्मेंटाची ही पॉलिसी हें निर्माण करपा खातीर. त्यामुळे दिल्ली विड्रॉ केली. हय विद्रो केलें करचें म्हणलें. इतलें बरें बील कित्याक विद्रो केलें. आमचे हिंदू ख्रिश्चन क्रांतिकार हें जावन गेले स्वातंत्र्य सेनानी तांची नांवां दिवपाक जाय. कितले आसात लोकांक तांची नांवां कळपाक जाय. अशें काही बऱ्यो गजाली ज्यो आसा ह्योय केल्यो ह्या सरकारान ज्यो हाज्या पयलींच्या भाजप सरकारांनी करूंक ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकार जर सोडलो जाल्यार 2012 नंतर अधःपतन वैचारीक 5 वर्सांनी आमी पळयलें 12 ते 17 वैचारीक अधःपतन BJPचें म्हणजे विकली BJPक अशें थोडेशें हें जें आसा तें कन्सोलेशन थोडें येता लोकांक तें आतां येता. तांणी सिद्ध करपाचें आपलें तें. कितलो टायम लागतलो कारण पयलीं तुमी अशी स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ली उबे रावले वेंचणुकेक सुद्दां देंवले पण हें डिमांड तो आतां पण स्ट्रॉंग मेसेज तुमचे कडल्यान वचना. ना स्ट्रॉंग कितें आसा जेन्ना सफर जाता तेन्ना कळटा न्ही. आतां पयशाच्या आदाराचेर तुमी कितले कार्यकर्ते उबे करतले. पयशाच्या आदाराचेर तुमी कितल्या भाडोतरी लोकांच्या आदाराचेर सरकार चलयतले हाजो विचार तांच्यांनी आनी वयल्यांनी करपाक जाय न्ही. ते करताले ते करचो ताणें नाजाल्यार कॉन्सेक्वेन्सीस आसा न्ही ठरलेले परिणाम आसा. अशें कोण उरूं ना. एका काळाचेर भाजपचे 99 खासदार आशिल्ले जनता पार्टी जेन्ना जाल्ली तेन्ना आनी ज्या वेळाचेर तांणी तत्वां सोडलीं पळय वयल्यान ताज्या फुडल्या इलेक्शनाक 2 आयले निवडून. अटलजी पडले अडवाणी पडले जगन्नाथ सगळे मोठमोठे स्टालवर्ड्स पडले आनी कोण नांवां वळखनाशिल्ले लोक 2 निवडून आयले. ही परिस्थिती जाल्या न्ही. त्यामुळे अप्स एंड डावन्स हे आसा.
वयर मोदीक सपोर्ट करता आसतना तांकां 2 सिटां हांगसरल्यान गोंयान येवची अशी तुमची इच्छा आनी तांकां सपोर्ट करता आसतना राज्य लेवलाचेर जे मुद्दे आहात जांकां जर सोल्युशन मेळना जाल्यार फुडें ते वयर पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आमी हाज्या पयलीं केल्लो. हांगा जेन्ना आंदोलन संघ करतालो, हांव संघाचो संघचालक आशिल्लो, 1 वर्सभर संघान आंदोलन केलें बीजेपीच्या विरोधात आनी अकस्मात विदीन 1 नायट टाक करून बदललें. म्हणून आमकां भायर सरचें पडलें न्ही. पण त्या वेळाचेर सुद्दां आमी PMOक, प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसाक सगळी म्हायती धाडिल्ली. कितें चलता, कशें लांगूल चलन चालू आसा हांगा, कशें समजोते चालू आसा स्वताचें राज्य टिकोवपा खातीर, हें सगळ्यांक खबर आसा. संघाच्याय वयर धाडिल्लें. हांवें फायली दिल्या मोहनजी भागवतांक, भैयाजी जोशी सरकार्य आशिल्ले तांकां. हे सगळ्या कडेन वयले नेत्याकडे सगळें खबर आसा तांकां. काय जावन ना, इनस्पायट ऑफ दॅट ते निर्णय ताणें एका विशिश्ट क्षणाक घेतलो न्ही. दे मे हॅव देर ओन रिजन्स. पण हांगा हें जाता न्ही, वैचारीक ढासळटा न्ही, सगळी अधपतन जाता न्ही. तें आमी आमच्या केडराचें जावंक दिवंक ना. आमी BJPचे लाचार लोक न्हय. कितेंय जालें तर अशें न्हय तें. आमी वी हॅव सर्टन हे अमूक आसा आनी त्यामुळे आमी जागृत मतदार आसात. त्यामुळे सर एक प्रश्न असो की आता भारत माता की जय आसा, आता हे अखेर पर्यंत भारत माता की जय तुमी आसतले काय केन्ना तरी परत खबर ना. परत RSS नकळो आमी नाइलाजान भारत माता की जय, भारत माता की जय हें नांव आमकां वंद्य आसा, वंदनीय आसा. पण आमकां तें नांव दवरचें पडलें. आमची प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमी. आमचे दक्ष आरम आत्म्यात्यो अर्धवृत्त वामळ म्हणजे आचार्य विभाग तो आमचो. भगवा ध्वज आमचो राष्ट्रध्वज अशें आमी हें करतात ताचो, तें आमचें समान आसा. आनी संघाचे डॉक्टर हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस हे आमचे आदर्श आसा. संघान आमचे जे सिनियर प्रचारक जावन गेले तांचीच उदाहरणां आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता. त्यामुळे संघाच्या कामांत आमची सक्रियता अदीक आसा. आमच्यो आतां 70 शाखा आसा गोंयांत. मूळ RSSाच्यो जितल्यो आशिल्ल्यो फुडच्या पयलीं तितल्यो आसा. आनी एक बरो केडर आनी वयल्यान आनीक काही डायमेन्शनां ताका जमा जाल्या. म्हणजे धर्माच्या बाकीच्या गजालींनी आमी जे लक्ष घालिनाशिल्ले पळय, इंडिपेंडंटली घालताले. हांव केन्नाय लक्ष घालतालो आनी कोण घालतालो. पण आतां आमी सगळे जाण मेळून काही गजालींनी लक्ष घालता. तशें आतां हें शंकवाळचें विजयादुर्गाचें देवूळ जें आसा हें आमी सोडटले कोणाक अशें न्ही. ताजें आंदोलन हें सगळ्यांक घेवन उबें करतले. पण आता भारत माताचे म्हणजे कितले स्वयंसेवकाचो हे आहा? ना, स्वयंसेवक अशें न्हय ते एक 8-10 कार्यकर्ते आसतले गोंयभर. हय, म्हणजे केडर कार्यकर्ते. शाखा रेग्युलर लागतात. शाखा रेग्युलर लागतात. त्या साप्ताहिक मिलनां लागतात, वेगवेगळे कार्यक्रम जातात. आणि त्यामुळे आमचें एक टार्गेट अशें आसा की 2025 दसऱ्याक 100 वर्सां पूर्ण जाता संघाक. त्या वेळाचेर आमचे आद्य सरसंघचालक जे आसा डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार, जाणें संघ सुरू केलो, तांकां 100 शाखांची भेट दिवपाची गोंयच्यान. अशें आमचें 100 शाखा करपाच्यो. तांचेच विचार न्ही ते. बाय 2025 गोंयच्यो शाखा 70 वयल्यान 100चेर व्हरपाचें टार्गेट दवरला. हांवें टार्गेट. आणि एक लास्ट प्रश्न, तुम्ही म्हणजे एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं लोटांगण म्हणून, आणि तेजे उपरांत आमी आयकता तुम्ही आनी पुस्तकाचेर काम करता म्हणून, तेजे बद्दल सांगपाचें. ना, आसा म्हजें काम. म्हणजे एक म्हणजे झेवियर जो हांगा शाप आसा आमच्या गोंयचेर, ताजें मडें जो पर्यंत आसा गोंयांत, तो पर्यंत हांगा जातीय सलोखा हो टिकपाचो ना. कित्याक ताका कारणीभूत आमी न्हय, हिंदूनी ताका कारणीभूत ते. जाणें हांगा माथेरें केलें गोंयच्या लोकांचें आनी आमच्या पुर्वजांचें इन्क्विजिशन हाडून, तो आतां तांकां दिसता तो एक पुर्वापार हें जें आयलां पळय, एक सायकोलॉजिकल फेनोमेनन ऑपरेट करता. ताका स्टॉकहोम सिंड्रोम म्हणटात. म्हणजे तो स्टॉकहोम सिंड्रोम मानसीक विकार तो जर जालो जाल्यार म्हाका काल पर्यंत जो बेदम मारतालो म्हज्या आवयक, म्हज्या आवयचेर बलात्कार करतालो आनी कितें करतालो, तो म्हाका जर विचारलें जाल्यार हांव ताका तो देव मनीस म्हणटा. ही स्थिती दुर्दैवान जाल्ली आसा. आमचें म्हणणें ख्रिश्चनिटी बद्दल ना, आमचें म्हणणें सेंट जोसेफ वाजा बद्दल ना, आमचें म्हणणें जिजस क्रायस्टा बद्दल ना. आमचें म्हणणें हो संत न्हय, हो पोर्तुगीज हस्तक म्हणून हांगा आयलो. 5 पाद्रींक मारिल्ल्या बद्दल तो 15 जुलय हो जर दीस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दीस म्हणून केंद्रान जर डिक्लेअर जावंक शकता,
जाल्यार 5 पाद्री ते किरिस्तांवांचे पाद्री म्हणून मारूंक ना, देशद्रोही म्हणून मारले तांकां कुंकळकारांनी. पोर्तुगीज सत्तेची साथ दिता अशेंच केलां तांच्यांनी. त्यामुळे हो सत्तेची साथ देणारो मनीस हो. त्यामुळे देशभक्तीच्या आधाराचेरूय एंटी नॅशनल ठरता तो, आनी माणुसकीच्या आधाराचेर तर कलंक. ताजेर हांव एक सादारण 550-600 पानाचें पुस्तक, ताजी सगळीं पत्रां ताणें बरयलीं सगळें. पण हांवें सादारणपणे एक मणभर ढीग जमा केला साहित्याचो. केन्ना पर्यंत ना पळोवया ताका कशें. बाकी कामां आसता, बैठको आसता, तरेतरेच्योय आसता, त्यामुळे तें कार्यकर्त्यांच्यो अडचणी आसता. इतल्याचेर थांबता. यश जे वेलिंगकर सर, लोकसभा इलेक्शनाक तेणी आपलो स्टँड जाहीर केल्लो की मोदीजीचे हात बळकट करपाक जाय, पण तेच म्हणजे गोंयचे मुद्दे आनी जे मुद्द्या खातीर ते फाटली कितलीं वर्सां झगडटा ते तशेंच चालू उरतले. गोंयचो लोकल लेवलचो जो स्टँड आसा तो तसोच उरतलो अशें तेणी सांगलां.